and press bell icon for latest notifications. 5 वर्सां भितर जी कितें कामां करपाक शकतलो तितल्याच गजालीचें उतर दिता। आमदार जायत जाल्यार मयेच्या लोकांक माडेल चोडणा गाडयां खातीर खासा रो फेरी घालतलो म्हूण अपक्ष उमेदवार मिलिंद पिळगांवकाराचें उतर। पॅसेंजरांक खंय वेगळी फेरी, ते भायर पुलाचो प्रस्तावूय चालीक लावपाचो प्लान। तांकां सामको म्हत्वाचो जो इश्यू आसा हो चोडण माडेल चोडण फेरीबोट जी आसा हो इश्यू आसा। आमचे कडेन 5 फेरीबोटी आसा आनी 5 फेरीबोटी जरी असल्यो तरी आमची ज्या पीक अवर्स असता त्या टायमार कमीच कमी वर 1.5 वराची लायन लागता। सगळे कॅन्डिडेट आनी सगळे पक्ष म्हणटा की आपण थंय ब्रिज बांदतलो। हांव म्हाज्या मॅनिफेस्टोन हांवें ब्रिज बांदपाचें घालूंक ना, कित्याक ब्रिज जरी बांदपाक घेतलो तरी लँड एक्विजिशन आनी सगळ्यो फॉर्मेलिटी करता करता 5 वर्सां वयतली। म्हणजे 5 वर्सांत जी गोष्ट जायना ती हांव मॅनिफेस्टोन घालूंक सोदिना। पूण ब्रिजा परस म्हाजे कडेन त्या मतदारसंघाक त्या पंचायतीक जो प्रॉब्लेम आसा फेरीबोटीचो हेजें सोल्युशन आसा आनी तें सोल्युशन म्हणजे आमचे कडेन सद्या 2 जेटी आसा। आमी एक्स्ट्रा 2 लेफ्ट हँड सायडीक 2 जेटी एक्स्ट्रा बांदतले। थंय 2 जेटी बांदल्या उपरांत थंय 3 रो फेरी घालतले। रो फेरी जी तुमी गाडी घातली काय तशीच भायर काडपाक मेळटा, फ्लॅट आसता। एके रोरे फेरीन कमीच कमी 20 ते 25 गाडयो वचूं शकता आनी अश्यो जर 3 रो फेरी घातल्यो जाल्यार 25-50 जर गाडयो गेल्यो जाल्यार गाडयांची लायन जी लागता पळय ही मात सुद्दां थंय लागची ना आनी ज्यो सद्या 5 फेरीबोटी आसा ह्यो कंटिन्युअस उरतल्यो। ह्या फेरीबोटींनी फक्त आमचे पॅसेंजर आनी मोटरसायकली वयतल्यो आनी रो फेरीन फक्त कार वयतल्यो।